पणजे कांपाला वेल्या डी.बी. बांदोडकर ग्राउंडार जाल्ल्या वायन फेस्टिवल आणि फूड फेस्टिवलाचें प्रकरण एन.जी.टी. मुखार पावलां. जी.सी.झेड.एम.एन वायन फेस्टिवल, फूड फेस्टिवला सारके फेस्टिवल करपाक परवानगीची गरज ना म्हूण मेकळीक दिल्ल्यान मांडवीच्या देगेवेल्या ह्या सी.आर.झेड.2 वाठाराचें पर्यावरण प्रदूशण जालें म्हूण ट्रिब्युनलाचें निरीक्षण. ह्या फेस्टिवलां खातीर पर्यावरणाचेर वायट परिणाम जाता. जी.सी.झेड.एम.एच्या ज्या अधिकाऱ्यांनी असल्या फेस्टिवलांक ऑथॉरिटीच्या मान्यतायेची गरज ना असो विचार केलो ते पर्यावरणाचे दुश्परिणामाक आनी प्रदूशणाक जबाबदार अशें निरीक्षण एन.जी.टीन नोंद केलां. ग्रेप एस्कापेड फेस्टिवल, वायन फेस्टिवल आनी फूड फेस्टिवल करपा खातीर मिटिंगेंत वांटो घेतिल्ल्या गोवा कोस्टल मॅनेजमेंटाच्या वांगड्यांक एन.जी.टीन नोटीस काडल्या. अशा तरेचे फेस्टिवल करून पर्यावरणाचें लुकसाण केल्ल्यान तुमकां जबाबदार कित्याक धरचे न्ही हाचेर एन.जी.टीन जाप मागल्या. 17 जुलयाक सुनावणी जातली ताचे पयलीं सगळ्यांनी जाप दिवची अशें एन.जी.टीन स्पश्ट केलां. सरकार ह्या निवाड्याक चॅलेंज करपाची तयारी करता. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.